Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glorify your name, O Lord Jesus. Worship you, Lord. Worship you, worship you. We adore you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. हर गान तुका जिजो ग्लाब तुका जीवन दान तुका जीवन आराधन तुका नामान तुका जिजो जय जय तुका जिजो गोल्स्तान तुका वाकन तान तुका जिजो सर पुत्री मारणी महिमा तुका जिजो हालेलुया 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 Thank you, Lord. हालेलुया 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 thank you Lord 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 Worship you, Lord. thank you Lord thank you Lord Worship thank you Lord Father. thank you Lord thank you Lord Thank you, Lord. praise you Thank you, Jesus Thank you, Lord. hallelujah Hallelujah. 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 praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah ही वेळ घडी आम्ही मागण्याविधी आम्ही सोलनवरच्या पहिले देवाचे आशीर्वाद आम्ही मागून कान घेऊया आमची हर एक गरज जो जेजूक आम्ही भेटून देऊया या मागण्यांत आम्ही पावते बरी वांटो घेऊन देवाचो आधार आम्ही मागया आमची हर एक समस्या आम्ही देगेन दवरून या मागण्यांत खऱ्या काळजान आम्ही जेजू गारगां स्तुती भेटोंक आम्ही तयार जाऊया बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या बापा सिगींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सगळा जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेले आमकां तशी आमची पातकां मोगोस आणि आमकां ताळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल्टच्या खुशीचे जेजो भगन मरिये देवाचे आमोप्या खातीर उन्नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या लरा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक सदी तो सातान सदा सुरता आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. कीर्तन 96 वाक्य 1 तावन 3 म्हणसर अशें आमकां सांगता सरेस्पराक एक नवें गीत गाया सगळ्या संवसारार सरेस्पराक गितां गाया सरेस्पराक गितां गाया ताच्या नावाची स्तुती करा दिसान दीस ताचें तारण प्रगट करा राष्ट्रामध्ये ताची महिमा वर्णिया सर लोकांक ताची असर्या जाहीर कला प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. होय मगाच्यानो आयचो वर तो दीस देवान आमकां दिला हो दीस आमकां देवान दिल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां देवया ताची आमी स्तुती करया सगळ्या संवसारार सरेस्पराक गितां गाया म्हण देवाचें उतार आमकां सांगता Thank you, Jesus. Thank you, कीर्तनकार Lord. आमकां सांगता दिसान दीस ताचें तारण प्रगट करूंक जाय देवाचें उतार आमकां सांगता सगळ्या लोकांक ताणें ताची असर्या विस्मितां प्रगट केल्या ताची महिमा प्रगट केल्या त्या सर कारणा खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया इसाया प्रवादीचे ग्रंथ 41 अध्याय वाक्य 10 अशें सांगता भिये नाका हांव तुजे सवय आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हजे जैतवंत उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळटा म्हूण इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत देवाचे उतार सांगता देवाच्या जैतवंत हाताक आमी आसा ताची महिमा आमी परगटया आमकां कितेंच भें आसचें ना तो आमकां राखता ताच्या सांगात आमी रावल्यार ताणें आमकां राखल्यार आमकां कितेंच भें ना तोच आमकां घटाय दिता त्या घटाय दिवच्या आमच्या मोगाळ सोम्याक काकुळदार देवाक आमी एक गीत गावन ताची आमी महिमा परगटया ताची स्तुती करया ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ
ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ. ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ. Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. ಸಿಂಹದ ನಡುವೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು, ಹೆದರದಿರು ನೀನು. ಬೆಂಕಿಯ ಹಾವಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು, ಹೆದರದಿರು ನೀನು. ಸಿಂಹದ ನಡುವೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು, ಹೆದರದಿರು ನೀನು. ಬೆಂಕಿಯ ಹಾವಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು, ಹೆದರದಿರು ನೀನು. ಕಣ್ಮಣಿ ರೀತಿಯ ಕಾಯುವ ದೇವ, ತನ್ನಯ ಕರದಿ ಸಹಿಸಿ ನಡೆಸುವ. ಕಣ್ಮಣಿ ರೀತಿಯ ಕಾಯುವ ದೇವ, ತನ್ನಯ ಕರದಿ ಸಹಿಸಿ ನಡೆಸುವ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ. ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ. देवाचे उतार आमकां सांगता, आमी पात येयल्ल्यांनी आमकां सांडून घाल्यारी तूं कितेंच भियेनाका म्हण तो आमकां सांगता. ಜೊತೆಗಾರನಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಲು ಹೆದರದಿರು ನೀನು. ತನ್ನಯ ಹಸ್ತದಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಜೀವಿಸೇನೆಂದು. ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರು, ಹೆದರದಿರು ನೀನು. ಜೊತೆಗಾರನಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಲು ಹೆದರದಿರು ನೀನು. ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರು, ಹೆದರದಿರು ನೀನು. ಜೊತೆಗಾರನಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಲು ಹೆದರದಿರು ನೀನು. ತನ್ನಯ ಹಸ್ತದಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಜೀವಿಸುವೆನೆಂದು. ತನ್ನಯ ಹಸ್ತದಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಜೀವಿಸುವೆನೆಂದು. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ. ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. 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 ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರ
ಹೆದರದಿರು ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Ora ba 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 ba. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah, thank you Lord, 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 thank you Lord. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, glorify your name Lord, you worship you Lord, worship you, worship you, worship you, worship you. Hallelujah, Sharalalia, Shikaralia, worship you, worship you, worship you, worship you Lord Jesus. Hallelujah, मी तुका करता हूँ सभी जर कानिता बाई मैं तुझ पर करता समय जे दो हालेलुया 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 आमच्या जीवितात केले सर उपकार करते तुका मी हर कानिता समय जे दो हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glorify your name, Lord Jesus. Worship you, Lord. Worship you, worship you, worship you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. होगा चनो एक घडी बोर आम्ही आमचेंच आम्ही समर्पण करून देऊया. हर एक आमच्या गरजो जेजूच्या पांयां आम्ही दवरया. खऱ्या काळजान आम्ही ताका आराधन करूं. आमचे अंतस्करण आम्ही ताचे मुखार उगडया. आमच्या जिवितांत ताणें मस्त उपकार केल्यात. ती उपकार आम्ही उगडास कारण ताका आम्ही अर्घां दिवया. ताची आम्ही स्तुती गावया. आम्ही वर्तो महिमे म्हूण देव तो जावन आसा. धन्यांचो धनी रायांचो राय तो जावन आसा. वर्तो राय तो ताका आमी हर एक आमचे कुटुंबाच्या हर एक सांद्यांक आमी समर्पण करून दिवया. आमच्या कडेन मस्त जाणांनी मागूंक सांगिल्लें आसा. तांकां हर एकल्यांक आमी जेजूच्या पांयां ताळा भेटोवन दिवया. तांच्या हर एक गरजो जेजू आयकून दी. हर एका तांच्या गरजान तो ताका पावोवन दी म्हण आमी मागया. आमकां कोणाचें नांवां उगडासनात जाल्यार आमी तांकां समर्पण करून दिल्ल्या वेळार देव सर जाणा. तांच्या गरजोय तो जाणा. तो तांकां फोव करता. हर एक आमचें समर्पण करया. आयचे दीस आमी केल्ली सर पातकां जेजूक आमी समर्पण करून दिवया. चिन्नेन शब्दान करनेन केल्ल्या सर पातकां खातीर आमी जेजू लागचें बोगसणें मागया. आमच्या आवयच्या गर्भातान केल्ल्या सर पातकां खातीर आमी बोगसणें मागया. मोगाळ तो देव जावन आसा. काकुळतार दो देव आमची हर एकल्यांची पातकां तो बक्षिता. कीर्तन 111 वाक्य 2, 4, 5 अशें सांगता. सर्वेस्पराची कृत्यां वर्ती तांचो मोग करतल्या सगळ्यांनी ती नियाळूंक फावो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया.
ताची वरती कृत्य आमी वाकाण्या आमी सरेस्पराचो मोग करता जाल्यार आमी ताची कृत्यांनी आळून ताका आमी अर्गां दिवंक जाय. आपल्या विस्मितांचो उगडास तो आमकां उरासो करता. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार आपणाक भियोन चलतेल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो करार तो सदांच मनान दवरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमचो देव दयाळ आनी काकुळदार जावन आसा. आमच्या जिवितांत आनी मस्त विस्मितां केल्यांत ती आमी उगडासकान ताका आमी स्तुती करूंक जाय. आमच्या हर एका कश्टांत हर एक आमच्या गरजा कांतान तो आमकां पावला. आमी कश्टांत आसल्या वेळा आमच्या सांगाता रावून आमकां ताणें धैर्य दिलां, बळ दिलां, घटाय दिल्या. तो व्हरतो देव आमी हर एका वेळा आमच्या सांगाता रावून आमकां तो राखता आनी सांबाळटा. त्या देवाक आमी अर्गां दिवया. ताची स्तुती केल्यार ताका भियोन चल्ल्यार हर एका आमच्या गरजन तो आमकां पावता. कित्याक आमकां बऱ्या कितें पडटा तें मात्र तो आमकां फावो करता. त्या देवाक आमी अर्गां दिवया. ताका आमी आमचेंच आमी समर्पण करून दिवया. तू आमचो सोमी आनी धनी जेजू सोमी तुझे तसलो ना हेर कोणी. तुझ्या पायांक पडटा आकाशनी पृथ्वी गायता महिमा तुझी. जेजू सोमी तुझे तसलो ना हेर कोणी. तुझ्या पायांक पडटा आकाशनी पृथ्वी गायता महिमा तुझी. आमी गायता हो जाना रायाच्या राया जेजू सोम्या. तुझी महिमा ससना ससना. Yes, I adore you, Lord. तू आमचो सोमी आनी धनी. आमी गायता हो जाना रायाच्या राया जेजू सोम्या. तुझी महिमा ससना ससना. तू आमचो सोमी आनी धनी. मोगाळ बापा तुवें आमचो कितलो मोग केलो. आपकापातकांतले सोडवून करूं आपल्या एकल्याच पुताक भेटोवंक दिलो. मोगाळ बापा तुवें आमचो कितलो मोग केलो. आमकां पातकांतले सोडवून करूं आपल्या एकल्याच पुताक भेटोवंक दिलो. आमी गायता हो जाना रायाक जेजू सोम्या. बोलो रखंबा तुझी महिमा आमी गायता हो जाना रायाच्या राया जेजू सोम्या. आमी गायता हो जाना रायाच्या राया जेजू सोम्या. तुझी महिमा ससना ससना. तू आमचो सोमी आनी धनी.
가이다 호 사나 라야 짜라야 예수 소명 तुझी महिमा Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. 소미 아니더니 आम्ही गायता हो सगळे हात उभारून सौम्या कर सुया सौम्या कर रायाच्या राया जेसू सोम्या होसाना तुका जिसू तुझी महिमा सस्ना सस्ना राखा ठापाल रखंदा तुमचो बाबा सोमी आणि धनी आम्ही गायता हो जाना कोशाका बाबा रायांचा राया जेसू सोम्या तुझी महिमा सस्ना सस्ना तुमचो सोमी आणि धनी गायता हो जाना रायाच्या राया जेसू सोम्या तुझी महिमा सस्ना सस्ना तू आमचं सोमी आणि धनी तू आमचं सोमी आणि धनी तू आमचं सोमी आणि धनी Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. एक घडी बोरदोळे आमचे दांपिया ते दैविक सकत आम्ही अनुभव करूया तुझ्या जिवितान तुझ्या कुडीच्या हर एका विश्वाने ते वाळता ती सकत पवित्र आत्म्याची सकत जेन्ना पवित्र आत्म्याची सकत तुझ्या कुडी भितर येता सगळे वाईटाचे सोक्ते तुझ्या कुडी थावन भायर येतात पातकसो प्रभाव सगळो भायर येता वाईटाचे सोक्ते सगळे पळापळ घेतात जिनियन बरेपण येता एक घडी बोर आमचे मौत आमचे काळीज आमच्या कुडीचे हर एक विश्व देवाक आम्ही उक्ते करूया हर एक आमच्या रक्ताच्या खणाखणाने त्याचे अभिषेक देवण येऊन दी देवाची कापुलतानी खुरपा या वेळार देवण येऊन दी Jesus, thank you, Lord. Hallelujah, 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 पवित्र आत्मा ये hallelujah, 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 hallelujah. या तू ये मुझे तू ये आत्म्या ये मुझे तू ये आत्म्या ये देवों तू ये आत्म्या ये मुझे जिए आत्म्या ये जेजू अजपणे अद्भुत आमच्या मध्ये गात करते असा एकोणगी एक बहीण मागते असा साधारण एक 5 वर्सां पयलें पडून तिचे नी डॅमेज जाल्ली आसा पांयाची एक नी डॅमेज जाल्ली आसा आनी ती
मस्त केदाळ्यांतली दूख येता मस्त सोलोंक जायना असले एका बहिणीक जेजू आपडटा गुण करते आसा तिजे नी पयन सगळें ह्या वेळार पेन सगळी काडती आसा आनी जेजूची सकत त्या विशेष तरेन गुण करची सकत त्या बहिणी थंय वाळटी आसा जी कोणाक एक दूख आसा रिसीव करा आनी मागा ही संदेश रिसीव करा आनी मागा ह्या वेळार जेजू तुमकां संपूर्ण तरेन ह्या दुखीतावन सुटका दिते आसा एक भाऊ आज जॉईन झाला नव्यान जॉईन झाला जावंक पुरो तुम्ही मतीन मस्त बेजार आसा खंत आसा मस्त घुसपट गोंधळ आसा मतीन कितें करचें म्हूण समजना असले एका व्यक्तीक एक ददलो मनीस असल्या व्यक्तीक जेजू सुटका दिते आसा मुखार ताका बरें जिवीत सरूंक जाय जाल्यार कृपा आदार तो दिते आसा मुखार वाटची नवी वाट ताका देव दाखयते आसा आनी त्या वाटेनी तो वेत आसतना ताका देवाचे आशिर्वाद मेळटा देखून जे कोण ह्या कश्टांत आसा मानसीक वत्तडान कोण आसा दयाकन क्लेम करा आनी मागा ह्या वेळार जेजू संपूर्ण तरेन ह्या भावाक सुटका दिते आसा उऱ्या रेखा जीसस थँक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाय मायटी गॉड वर्शिप लॉर्ड जीसस 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 थँक यू लॉर्ड तुझी महिमा ससना ससना तू आमचो सोमी आणि धनी सायनस प्रॉब्लेमान कसलोच्या एका व्यक्तीक जेजू सुटका दिते आसा सायनस प्रॉब्लेम तेदळे दाळे तकली पडापडीची कठीण विशेष तरेन दूख येता सायनस प्रॉब्लेम वस्तू वर्स जावन ह्या व्यक्तीक आसा आनी ते ह्या वेळार प्रत्येक जावन जेजू सायनस प्रॉब्लेम ह्या व्यक्तीक जावन जेजू कान उडयता आपडटा आनी गुण करते आसा ह्या वेळार जीसस थँक यू लॉर्ड जेजू कोणाक सायनस प्रॉब्लेम असला क्लेम करा आनी मागे ह्या वेळार शुद्ध बरें खरें बरें रोखलो जीसस थँक यू लॉर्ड praise the Lord glorify let the power of God will come upon this person right now the heal Lord Jesus heal that person Lord Jesus every power of the darkness in the name of Jesus every sinus problem in the name of Jesus we bind and nullify that power right now in the name of Jesus go out from right now in the name of Jesus and go to Jesus feet and never to return or not to disturb them anymore amen Lord Jesus thank you Father thank you Jesus show the word of God chandra daga chandra प्रकार बलबा रुखल वर daga daga chandra वर Jesus thank you Lord Jesus Jesus मुझे ते ये आत्म्याये देवोन तू ये आत्म्याये मुझे कहीं जिए आत्म्याये देवोन तू ये आत्म्याये मुझे कहीं जिए आत्म्याये देवोन तू ये आत्म्याये मुझे कहीं जिए thank you Jesus thank you Lord praise the Lord hallelujah thank you Father thank you Jesus thank you Lord praise the Lord glorify mighty God hallelujah worship Jesus thank you Jesus thank you praise the Lord glorify mighty God the Lord hallelujah praise the Lord वरच्या दिसा आमी ब्रेस्तारा दीस उतार परगट करते आसले हांव जिबेचे विशयांत आनी हे प्रेयर जाल्या उपरांत म्हाका मस्त जाणांची कॉलां आयली हे न्हीज जावन अरियकल्याच्या जिवितांत घडटात म्हणून जायते जाणांनी तें ओपून खाण गेले तांणी देवा करगांक न्हीज जावन मस्त जाणांच्या जिवितांत जिबेचो उजो पेटिल्लो आसा आनी तो पालवयचे जाल्यार त्या पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र साध्य देखून आज आमी मुखार पळया जिबेच्या पातकांतावन जावचे परिणाम कसले जिबेचे पातकां मस्त जातात आनी मस्त आमी करता एक हुतावळी वायट म्हूण सांगता देवाचे उतार आनी जीब कंट्रोल करूंक कोणाचे आनी जायना म्हणटा पूण जेन्ना आमी पवित्र आत्मा आमचेर येतना पवित्र आत्म्याची आमी आदार मागल्यार आमची जीब खंडीत जावन कंट्रोल करता देखून ह्या जिबेच्या पातकांतावन जावचे परिणाम कितें जावन आसा पयल्या सुवातेर देवाचे उतार सांगता हे सगळें जिबेचें वायट उलोवणें देवा तावन न्हय बगार देंवसारा तावन येता खोटेपणा तावन येता म्हूण सांगता मातेवचो वांजेल 5 अध्याय 30 आनी 7 वाक्यां मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 37 अशें आमकां सांगता
तुमचे उलोवणे जाय जाय तुमच्या उलोवणे जायचंय वय वा नाही वय वा नाही हाचे प्रासडीत हाच्या प्रासडीत कितें येता जाल्यार ते देवसारात ते देवसारातावन येता देखून आमची जीव सांबाळूंक जाय उलयतना देवातावन येता गी ह्या देवसारातावन येता गी म्हणून पळयचें खंयचेय वायट आमी उलयता जाल्यार कोणाकी आमी दुर्सता जाल्यार कोणाक हिंसिता जाल्यार कोणाची आमी मर्याद काडटा जाल्यार या कोणाच्या विशयांत आमी खबरो करता जाल्यार हें पुरा देवसारातावन येता हें देवतान येवंक सादत ना म्हणटा जेजूत सांगता मातेवाच्या वंजेलांत 5 अध्याय 3 आनी 7 वाक्य देखून पयल्या सुवातेर आमी समजून काडगेचे जर आमी वायट आमच्या जिबेतान उलयता जाल्यार तें देवातावन येना बगार तें देवसारातान येता देखून तुजी जीब कोणाक दिल्ले बरी जाता देवसाराच्या हातार जाता आनी देवसार जाय जाल्यार तुज्या जिबेतान उलयता कोणाकी डॅमेज करता कोणाचें समाधान पाड करता कोणाची कुटुंबां बरबाद करता कितें पुरा करता ही जीब दुसरें हे आमी उलोवण्या वरवीं वायट उलोवण्या वरवीं ह्या जिबेच्या वायट उलोवण्या वरवीं देवाची भिरांत मनशा थंय नाश जाता देवाची भिरांत ती नाश जाता देवाची भिरांत त्या मनशा थंय उरना म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र 2 तिमोथी 2 अध्याय 16 वाक्य चॅप्टर 2 वर्स 16 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 16 संसारी वा पोकल्या गजालींक कान दिनाका संसार ह्या पोकल्या गजालींक तूं कान दिनाका तसल्या उलोवण्यांनी तसल्या उलोवण्यांनी वा गजालींनी बरसल्ल्यान ते कोण तांचे थंय बरसता तांचे थंय देवाची भिरांत पुर्ती नाश जाता तुम्ही पळया जाल्यार परीक्षा करा जी कोण उलयतात पळय तांचे थंय देवाची भिरांत ना कालय उलयतात देवाची भिरांत नासलेल्यांचे मात्र उलोवणे वायटाक येता कोणाकी पाडाव करता केद्याक वायट करता मोतीचें समाधान बिगडयता आत्मीक घाई करता आनी विशेष तरान देवाची भिरांत मनशांचो नाश करता तिसरें जे कोण जिबेच्या फातकान पडटा असो परिणाम त्या मनशाची जडती जातली जी कोण वायट उलयतात त्या मनशाची जडती जातली म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक जेजूची उतरां आमी आयकुया मातेव वांजेल 12 अध्याय 30 आनी 6 वाक्य मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 36 देखून हांव तुमकां सांगता मनशांनी उलयलेल्या उपकाराक पडनातलेल्या हर एक उतरांचे लेख जडतेच्या दिसा दिवचे पडटले मगच्या भाव आनी भयणी एक दीस आमची जडती गॅरंटी जातली ह्या संवसारांत आमचो श्वास मुक्त जाल्या उपरांत आमी देवा सरशीन येता आमची जडती जातली आनी आमी उपकाराक पडनासतना कितें उलयलां पळय उपकाराक पडनातलीं उतरां ताका हर एका उतराची तुजी जडती जातली देखून पळया जर म्हज्या तर जिवितांत हांवें उलयलें पयलें उलोवणें पळयल्यार म्हजी कितल्या कठीणतारान जडती जातली देखून हाचे खातीर आमी विशेष तरान देवा कडेन मागचे असलीं उतरां आमच्या जिबेतावन केदाळत येवं नसो चवथें आमच्या जिबेच्या फातका वरवीं आमकां एमकोडाचो उजो ग्रास येता म्हूण सांगता एमकोडाचो उजो ग्रास येता मातेवाचो वांजेल 5 अध्याय 22 वाक्य जेजूचेंत उतरां मातेवाचो वांजेल 5 अध्याय 22 वाक्य मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 22 पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका नीती सभे मुखार हाडिजे आणि जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हणता ताका सानेद्रीन सभे मुखार व्हरजे आणि जो कोण ताका अरे पिशा म्हणता ताणे यमकोणाच्या उजांत लास जाय जीभ मात्र न्ही जो आत्मा म्हणटा सर्वेस्पर देव आत्मा सहित यमकोणाच्या उजांत लास जाय देखून तुमकां हाचे क्लॅरिफिकेशन जाय जाल्यार उगडापणाच्या ग्रंथांत हे उतरा विशयन बरोवन घालां 20 आनी 1 अध्याय उगडापणाचो 20 आनी 1 अध्याय 8वें वाक्य कोणाक पुरा सर्गींचे राग मेळचे ना गे म्हणून उजो कोणाक मेळटलो गे म्हणून पळय आनी तो पुरा पूण भिवकुऱ्यांक पयले भिवकुऱ्यांक कोण पळय भियेतात देवाचे उतार प्रकट करून भियेतात देवाच्या नांवाक भियेतात आनी खंयच्याक भियेतात भें देवान मनशाच्या जिवितांत भें घालूंक ना बगर देवान मनशाच्या जिवितांत धैर्याचो आत्मो घाला 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 7 सांगता आनी आमचे ते आसलेलो धैर्याचो आत्मो देखून भिवकुऱ्यांक सर्गींचे राज ना
बेविश्वास्यांक बेविश्वासी देवाचेर विश्वास दवरनासतना जियोवचे त्या बेविश्वासांक नसत्यांक नसते जिवीत जियेता तांकां कुणीगारांक कुणीगार म्हळ्यार खाली मर्डर करचे मात्र न्ही जिबेन मस्त जाणांची कुणी करता आमी जिबेन आमी एकामेकाचो मारता देखून एक गाद आसा कोंकणींत मारुल्लो मार जाल्यार माजवत गई जिबेचो मार मनशां थंय माजवना गई देखून हे मस्त ॲज मनशांक इन्नर उंच म्हणटात भितरले गाय कित्या खातीर हे जिबे वरवीं जाल्ले कितलो लोक आज कितली भुरगीं कसतात कितली युवा जाणां करतात एक फावटी युवा जाणां आमच्या आवय बापायच्या उतरांनी कसतात तांच्या आत्मीक घाय जातात आनी आत्मीक घाया वरवीं ते कसतात तांकां कोणें करचें भायले गाय तुवें डॉक्टराडे व्हरून खंय हॉस्पिटलाक व्हरून मेडिसीन करून ताका गूण करीत पूण भितरले कोणें गूण करचें असलें पुरा देवाचें उतर आयकतना मात्र आमी रिपेंट जावन त्या देवाचें उतर आमी आयकत आसतना आमचे भितरले पेकवणी जाता भितरले गाय गूण जातात देखून पळय कुणीगारांक व्यभिचाऱ्यांक माट मंत्रांक कोण कोण येतात पळय तांचे बंब्या पुजा करतले बंब्या पुजा म्हळ्यार काल एक मुर्ती पुजा मात्र करची न्ही तूं देवाच्या गे चड पयशांचो मोग करतले ती व्हडली मुर्ती पुजा तूं देवाच्या गे सर तुज्या दुसऱ्यांचो कोणाचो मोग करता जाल्यार ती मुर्ती पुजा म्हणून सांगता देवाचे उतार देखून मुर्ती पुजा बंब्या पुजा करतल्यांक आनी फोडकिऱ्यांक उठले बसल्या फोट उलोवची फोडकिऱ्यांक हांकां सक्कणांकी उजान जळटा थो गंध कसो सरोवर फावो जातलो मगच्या भावा आनी भयणी गंध कसो सरोवर म्हळ्यार हेमकटाची खेस्त त्या मनशाक मेळटली मगच्या भावा आनी भयणी देखून जिबेतान कितें पुरो जाता पळया ही सगळीं जिबेतान येवची पातकां पूण आज आमी हे 4 संगती तुमच्या मुखार हांवें दवरल्यो जिबेतान जावचो परिणाम कसलो देवाचें उतर आमी आयकलें आतां परिणाम जावन आसा पयलो परिणाम आमी जावन आसा तो देवसारांत तावन येवची ती उतरां जावन आसात दुसरें देवाची भिरांत तुजे तावन नाश करता तिसरें तुजी जडती जातली निमाण्या दिसा आनी चवथें हेमकडसो उजो तुका लासतलो देखून ह्यो 4 संगती तुमच्या मुखार हांवें दवरल्यो ही म्हाकाय लागू जाता तुमकांय लागू जाता जी कोण हे आयकतात आनी पळयतात तांकां लागू जाता देखून आमी इल्लें अलर्ट रावचें बरें पूण इतली जीब आमी बऱ्याक यूज कशी करची हे धरणसर जावंक पुरो ह्या जिबेन खोटेपण जालां नेगेटिव्ह पुरा पूण पॉझिटिव्हली पळयल्यार ह्याच जिबेंत बरें कितें जावयेत देवाक मानवोची जीब म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक बरें केल्यार देवाक मानवोची बूद देखून प्रामाणीक मनशांची जीब गादीचो पुस्तक मुन्यो प्रोवर्ब्स चॅप्टर 10 वर्स 20 प्रोवर्ब्स मुन्यो 10 अध्याय 20 वाक्य प्रामाणिक मनशाचे वोंट प्रामाणीक मनशाचे वोंट अपुट रुपे तुमचे वोंट अपुट्ट रुपे ताका खंयचेय तुमी आर्टिफिशियल कांय घालीचे म्हणना तुमचे वोंट अपुट्ट रुपे ते देखून ताका खंयचे आनी काल पुरा मेकअप करीचे म्हणना तुमच्या वोंटाक तुमचे वोंट अपुट्ट रुपे म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक नसत्याच्या काळजाक कांयच मोल ना तें कांय ना बकऱ्याच्या काळजाक तुमी 400 रुपये दिवचे पडटे दुकराच्या काळजाक बारी डिमांड पूण मनशाच्या काळजाक खंय डिमांड ना खंय डिमांड ताका मोलच ना म्हणटा कित्याक तें काळीज कुसाडायन भरलां तें देवाक थंय रावोंक जायना देवाक त्या काळजान जागोवना तसले काळीज त्या मोलना म्हणटा जर तुज्या काळजांत देवाक स्थानमान दिलाय जर तुज्या काळजांत देवाक गौरव दिलाय जर तुज्या काळजांत देवाक कांय तरी इल्लो जागो आसा तें काळीज देवा मुखार मोलादीक संवसारान मोल मेळचें ना मगच्या भावानी भयणी पूण तुजें काळीज देवा मुखार मोलादीक जातलें देखून ही जीब आसा पळय तुका रुपें म्हळ्यार भांगर तशें म्हणटा दुसरें तुजी जीब बुजवून दिवची जीब प्रोवर्ब्स मुन्यो 15 अध्याय 4 वाक्य प्रोवर्ब्स चॅप्टर 15 वर्स 4 ही तुजी जीब पळया बुजवण दिवची जीब कोणाक पळय कश्टांत आसल्यांक बुजवण दिता ती बुजवण दिवची जीब जिवीत असो रूख ती जीब तुजी जावन आसा हेरांक कश्टांत आसतना ओस इल्ली बुजवण दी हेरांक प्रॉब्लेम आसतना ताका स्पंदन कर ताका तूं कांय तरी बरें सांग ताका एक पॉझिटिव्हली हाडूंक प्रयत्न कर हर एक मनीस आज कश्टांत आसा निराशपणांत आसा सलमणेंत आसा ह्या कोविडा निमती जायतो लोक कश्टांत आसा कोण म्हाका एक बरें उतर दीत म्हणून राखोन आसा मगच्या भावानी भयणी आज तुमी ह्या मागण्या केटन जाल्यार तुमकां देवान विसरून काडलां हेरांक बुजवण दिवंक तुमची जीब हेरांक बुजवण दिवची जावं दिता म्हणटा बुजवण दिवची जीब जिवीत असो रूख तुका जिवीत असो खोटी जीब
काळजां बेसांग काळजां बेसांग करता. देखून दोन पळय पॉझिटिव्ह आनी नेगेटिव्ह जिबेर आसा. जर त्या जिबेन तूं बरें सांगताय बरें करताय जाल्यार तो जीब तुका जिबिताची रूख जाता. जर त्या जिबेन वायट करताय जाल्यार ती जीब काळजां बेसांग करता दुसऱ्यांची. तिसरें बरी जीब म्हणटा कीर्तनगार 30 आनी 4 अध्याय 13व्या वाक्यात Psalm chapter 34 verse 13. 34:13. तुजी जीब तुजी जीब वायटांतावन पयस दवर वायटांतावन पयस दवर. तुजी जीब वायटांतावन पयस दवर आनी तुजे वोंट आनी तुजे वोंट फोट उलयना जावं. फोट उलयना जावं दी. तुजे वोंट फोट उलयना जावं दी. कित्याक तुजे वोंट अपुट्ट रुपें आनी तुजी जीब अपुट्ट भंगार. देखून तुज्या जिबेंत जिबी तसो रूख कशें म्हणटा गे देव तुजे वायटांतावन ती पयस दवर म्हणटा. जायत्यांची जीब अजुनूय कुसान आसतना उरल्या न्ही गे. संतांचे जिब्याक अजुनूय मान करतात. कित्याक त्या जिबेन देवाचें उतर परगट केल्लें बरें केल्लें ताणें वडिलांक खाल जाल्लें. देखून आज ताची जीब कुसान आसतना उरल्या. आतां परत ती एकल्या तरणाट्याक भाग्यवंत म्हूण पासारलें. भाग्यवंत म्हूण पासारलें ल्हान प्रायसो 15 वर्सां भितर ताणें केल्लीं कामां कितलीं सक्रामेंता विशीं एवकरिस्ता विशीं सगळें परगट केलें. नट्टांनी पुरा घालें लोकांक समजोनी दिली आनी तो भुरगो मेल्या उपरांत आज पळय ताका भाग्यवंत म्हणून पासारलें. देखून ताची जीब कुसान आसतना उरली. ताची कूड कुसान आसतना उरली. देखून आमच्या जिबे वरवीं सगळी कूड कुसता. एका जिबे वरवीं तुजी कूड कुसान आसतना रोवंक तुज्यान साद आसा म्हज्या भावा आनी भयणी. देखून ती जीब सांबाळा. ती किड्यांक काण जावचें नाका आमची कूड. बगर आमी आमकां मेल्यार आमकां मातयेन घाल्यार आमची कूड कुसान आसतना उरता. कित्याक त्या कुडींतावन जर आमी बरेंपण करता जाल्यार हेरांक बरें करता जाल्यार हेरांक वायटांतावन राखता जाल्यार हेरांक बुजवण दिता जाल्यार हेरांक बरें करूंक आमी पेसारता जाल्यार दोन उतरां एक बरी उलोवंक आमी पेसारता जाल्यार खंडीत जीब वायटाक वसना. बगार ती पयस रावता आनी ती भांगारा बरी परजळटली. जायत्या ह्या संतांक तांच्या जिबेक भांगाराची जीब म्हणून वलायिल्लें आसा. जायत्या संत भक्तांची तुमी हिस्ट्री वाचल्यार थंय बरयल्लें आसा. जायत्यांक भांगाराची जीब म्हणून भांगाराची जीब आनी रुपयाचे वोंट. देखून हे सगळे चवथें आमी आयकुया नितीवंतपणाची जीब म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. कीर्तनाचो ग्रंथ 30 आनी 5 अध्याय 20 आनी 8 वाक्या. कीर्तन Psalms chapter 35 verse 28. म्हजी जीब तुजे नितीवंतपण परगडतली सोम्या. म्हजी जीब तुजे नितीवंतपण परगडतली सोम्या. दिसभर तुजी स्तुती दिसभर तुजी स्तुती करतली. ह्या जिबेन स्तुती कराने जायते स्तुती करा. तुम्ही काम करतना स्त्री येवन तुमचे घरचे काम करतना या तुम्ही रांदप करतना या तिशी करतना ड्रायव्हिंग करतना वाटी करतना इल्लेशे जिबेन स्तुती करते रावा. देवा गर्गान दित्या कोणाची खबरो उलय नाकात. इल्लेशे स्तुती करनंतर रावा. कित्याक ही जीब तितली देवाची स्तुती करूंक अत्र एकता. बऱ्याक यूज करया. देखून त्या जिबेंत जायते बादशावी मेळटा आमकां. देखून 5वे संगती आमी देवाचें उतर आयकुया. ती जानवायची जीब. प्रोवर्ब्स म्हणण्यो गादीचो पुस्तक 15वो अध्याय 2 वाक्या. प्रोवर्ब्स chapter 15 verse 2. बुद्धवंत मनशाची जीब जानवाय परगट करता. मगच्यान बुद्धवंत मनशाची जीब जानवाय परगट करता. पूण मूर्खाचें तोंड मूर्खपणांत भायर वता. देखून आमची जानवायची जीब जायजे. कशें संत भक्ताची जीब जानवायच्यो जीब जाल्यो. आज कितलो लोक थोडे बरी कामां करतात. तांची जीब जानवायची जीब जायरांक जानवाय दितात. पडलेल्यांक उठयतात. निरसपणांतले भायर हाडटात आनी कुटुंबांत संबंध पाड जाताना ताका एकठांय करतात. एक करतात. तांचे विशयी नाका जाल्ले मतीन दवरून आमच्या कुटुंबाच्या विशयींत आमी हेरां कडेन सांगचें. एक गाद आसा न्ही कोंगणी एक गाद आसा. भितरलें दूद व्हरून माडामळा वचचें गे. भितरलें दूद व्हरून माडामळा वचचें. आमकां आमच्या भावा भयणींच्योच खबरो जायचे गे. आमकां दुसऱ्यांच्योच शेजाऱ्यांच्यो खबरो जाय गी. आमच्या फिरगेच्यो खबरो जाय गी. आमकां खाली ह्या जाग्याच्यो खबरो जाय गी. कित्याक हें पुरा करता आमी. हाचे कितले परिणाम पळयले कितले परिणाम आमकां पडटा. आमचे जिवीत नाश जाता न्ही गे. देखून जानवायची जीब जायचे म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. बुद्धवंत मनशाची जीब जानवाय परगट करता. पूण मूर्खाचें तोंड मूर्खपण भायर हाडटा. देखून बरें करूंक पेसाडया. 6th point सांगता.
तुझी जीभ स्तुती दिवची जीभ जायचे म्हणून. कीर्तन 66 Psalm 66 verse 17. कीर्तनाचो ग्रंथ 66 अध्याय 17 17 वाक्य असे सांगता आमकां. हांवें ताका व्हडल्यान उलो हांवें मारलो. ताका व्हडल्यान उलो मारलो त्या जिबेन. म्हजे जिबेन ताची स्तुती केली. म्हज्या जिबेन ताची स्तुती केली. म्हज्या जिबेन ताची स्तुती केली. दावीद राय कशें म्हणटा पळय, हांवें व्हडल्यान कश्टाच्या वेळार व्हडल्यान हांवें ताका उलो मारलो. म्हज्या आकांताच्या वेळार व्हडल्यान हांवें ताका उलो मारलो. म्हाका बरें जाताना हांव जैत जोडटाना, म्हळ्यार दुसऱ्या शाराचेर वचून धाड घालून तांकां चलून हांव जैत जोडटाना देवाक हांवें व्हडल्यान उलो मारलो आनी म्हजी जीभ ताची स्तुती गायते आसली. दावीद रायन स्तुती गायलेल्या आमकां देडशे किर्तनां मेळ्ळ्यांत. 150 किर्तनां. सदांय आमी हे दिसाक 2-3 किर्तनां म्हणी वाचूंक जाय, प्रॅक्टीस करीचे, कित्याक आमच्या जिबेनी देवाची स्तुती करीचे न्हय गे. देखून आमची जीभ स्तुती करची जीभ, देवाची स्तुती करची जीभ. देखून आमच्या जिबेंत देवाक महिमा जायचे, महिमा जायचे. आनी सातवें पॉयंट सांगता बासावणेची जीभ. बासावणी कीर्तनाचो ग्रंथ 119 119 वाक्य 172 172 verses. 119 chapter verse 172. म्हजी जीभ तुजे बसवण्याविषयी गायन करू. म्हजी जीभ देवान दिल्ल्यो बासावणी आसात. कितल्यो बासावणी आसात कोण आगोत्ता न्ही. पवित्र पुस्तकांत बासावणी आसात. कितली वाक्य आसात म्हूण आमकां आगोत्त ना. बारीक खंय दोतोर सगळे कितले बूक आसात म्हळ्यार 73 बुक्स म्हणटा. कितले वाक्य आसात म्हळ्यार कोण आगोत्ता. कोंकणी बायबलांत 34,000 वाक्य आसात. 34,000 वर्सेस आसात. कितले प्रॉमिसेस आसात. 8,000चे गिसड बासावण्यो पवित्र पुस्तकांत आसात. तूंय क्रिस्तांव हांवूय क्रिस्तांव. म्हाका कितलो कोत्ता तुका कितलो कोत्ता आसात बासावण्यो. आमची मागणी मगच्या भावानी बहिणी काली 5 कण तेर्स भेटोवन मागणें म्हळ्यार जायना. एका कणार मागता आसतना खंयच्या खातीर मागताय त्या कोटेशांनी तुवें क्लेम करीचे. तुजे मागणें निर्फळ जाय थंय पूण देवाचें उतर निर्फळ जायना मगच्या भावानी बहिणी. तुवें मागलेलें त्या देवाच्या उतऱ्या प्रकार मागताय जाल्यार ते कंप्लीट देवाच्या समकार वचून ते मागणें फुलफील करून तुका जाय जाल्लें तुका अन्न दिता. पवित्र पुस्तक सांगता देवाचें उतर निर्फळ जावन म्हज्या तोंडांतले भायर वचना म्हणटा. निर्फळ जावन फाटी येना म्हणटा सरेस्पर देव. देखून तुवें देवाचें उतर क्लेम करचें. बासावण्यो दिवच्यो. म्हजी जीभ तुजी बासावणे विशयन गायन करूं. देवान दिल्ल्यो बासावण्यो जायत्यो आसात. त्यो आमी नियाळ एटलिस्ट एक दिसाक एक बासावणी म्हणून शिकया न्ही आमी. पवित्र पुस्तकांत तुमकां बायबल वाचतना बासावण्यो मेळटात. बासावण्यो टिक करा, मार्क करा, ताका अंडरलायन घाला आनी ती बासावणी 10 पाटी क्लेम करा. 10 पाटी कोंत कान घेया. 10 पाटी तुमी क्लेम करा. ते जाल्यार त्या उतराची सकत तुजे भितर येता. एक पटी काली वाचून गेल्यार खंयची बासावणी खंयचेंय काम करूं जायना. कित्याक ते आमी नियाळीची जाल्यार आमकां नियाळाक ओके ते समजून आसल्यान जाता. ती समजून तुमकां ना जाल्यार ते एक वाक्य तुमकां कोटेशन तुमकां एक बासावणी तुमकां मेळटा जाल्यार बायबल वाचतना 10 पाटी रिपीट करा. बरें रिपीट करा. मौनपणी बारीक सोबीत करून एकोंत काडून 10 पाटी रिपीट करा. पयले पटी कांय जायना, दुसरे पटी कांय जायना, तिसरे पटी कांय जायना, पूण 25 पटी येताना ती सकत तुका मेळटा. कुडींत 10 पटी रिपीट करतना तुजी दैवीक सकत त्या उतरांची तुजे भितर येता. त्या जाळा ती तलवार म्हळ्यार 2 धारीची तलवार तुजे थंय आसता. देखून मुखार सांगता पळया कित्याक सगळे तुजे आदेश नितीचे. सगळे तुजे आदेश नितीचे. सगळे देवान दिल्ले आदेश ते नितीचे ती स्तुती करूंक जाय. सगळे पवित्र पुस्तक नितीचे फैसल दिता. नीत जावन आसा. देखून देवाचें उतर सांगता आमी त्या नितीन जियेचे आनी नितीन आमची जीभ ही सांबाळेचे. देखून 8वें पॉयंट सांगता उल्हासाची जीभ गय. उल्हासाची केदाळाय संतोष, केदाळाय जेबेक संतोष. ह्या जाल्यार पळयल्यार कांय ना. उदकान पडल्या त्याचे बरीत गुवे बरीत पळय. तशें नासता थोड्यांचें जिवीत. तांच्या तोंडार एक आसो ना. खंय जल्मताना आसो ना, मरता म्हणसर आसना. जो आसो खंय मायाक जाल्यात म्हण ना एका मनशाच्या जिवितान. ते कळलें जिवीत जायगी. हें कितें सोम्याक मानू वता गे आमचें जिवीत. थोडे इल्ले आसया, बरें करा, कुटुंबांत एक संबंध बरो दवरया, खंयच्या घरांनी वसा, संबंध एकवट. कोणी कालें तुमकां म्हळ्यार कांय परवा ना. तुमी वसा, देवाच्या नांवान वसा. तुमी गेल्लें कार्य बरें जातलें. तें एक दीस तें घर आशिर्वादी जातलें. जर आमी आमच्या भावा भयणीच्या कुटुंबाच्या घरांनी वसना जाल्यार तांकां बेसांवां खंय ताण मेळची. तूं एक बेसांव जावन वचनें तुज्या घरा, तुज्या भावाच्या घरा, तुज्या भयणीच्या घरा, कुटुंबाच्या घरा बेसांव जावन वचनें.
तुवें गेल्ल्या वरून त्या कुटुंब बचाव जायत न्ही तुवें गेल्ल्या वरून त्या कुटुंबाक बचाव येत न्ही हे कित्याक आमी समजना खाली राग धरून बसल्यार जाता गे देखून किर्तनाचे 8वें पॉयंट जावचा उल्हासाची जीब किर्तनाचो ग्रंथ 126 अध्याय 126 वर्सेस 2 126 कीर्तन 2 वचन तेन्ना आमची तोंडां हांसली तेन्ना आमची तोंडां हांसलीं ते जिबेन बरेंपण येताना आमकां इल्ले जायचे पळय इल्लेशे जोक्स डबल मिनिंगाचे जोक्स न्ही पूण इल्लेशे पुरो जायचे पडटा कित्याक म्हळ्यार हेरांकी आमी हांसयचे न्ही आसना सिरियसनेस सत्त दवरल्यार कालें हर एका दिसा तूं घरा येताना एक तूं घरांत आसोना जाल्यार तूं कालें तूं कुटुंबाक भेट करून दिला काय मरणाच्या घरा गेलाय मरणाच्या घरा जाल्यार आसनाकात पूण हे कुटुंबाच्या घरान संतोशान वांटल्यार तुमी वांटेली जायना इल्लें आसता न्ही बरें करना काल जाता एन्जॉय लायफ आमचें एन्जॉय करचें एन्जॉय म्हळ्यार सोरो पिवन मात्र एन्जॉय करचें न्ही पूण देवाच्या उतरा प्रकार संतोशाची जीब आमची जायचे तेन्ना आमची तोंडां हांसली म्हणटा पवित्र पुस्तक मागीर आणि आमची जीभ उल्हासान गावंक लागली आमची जीब उल्हासान गावंक लागली तेन्ना राष्ट्र म्हणा लागली आ सर्वेस्परान तांचे खातीर महान कृत्यां केल्या सर्वेस्परान तांचे खातीर कोण जीब सांबाळटा मगच्या बोवाळ म्हणी तांचे खातीर सर्वेस्परान महान कार्यां केल्यान अजापाने अद्भुत तांच्या जिवितांत केल्यान देखून जिबेचे बंदोबस्त आमी करची बरी म्हण सांगता 9 पॉयंट्स शिकवणेची जीब ती जीब शिकवून दिता म्हणटा गादीचं पुस्तक 31 अध्याय 20 वाक्या Proverbs chapter 31 verse 26 जाणवायेन ती आपलें तोंड उगडता जाणवायेची जीब आपलें तोंड उगडता मोवाळ शिकोन तिच्या जिबेर येता मोवाळ शिकोन तिच्या जिबेर येता देखून तुम्ही सांगतात मोवाळ शिकोन जिबेर येता जाल्यार तूं काल्या कडक्क दिता एक म्हणून पूण कडक असल्या कडक्क दिजे मोवाळ्याच्या मोवाळ्यांत दिजे देखून सुख समजनाका तुमी देवाचें उतर आसा बरी आमी काणयोंक उसा आमी ताका सर्तीकचे कुडसूंकी जायना ताचें कळवूंकी जायना देवाचें उतर देखून आमची जीब जानवायन आपलें तोंड उगडता आनी मोवाळ शिकोन तिचे जिबेर आसा आमच्या जिबेर मोवाळ शिकोन आसा बरेपणी आसा पूण हर एक संगती मोवाळ्यानंत सांगल्यार कोणी आयकता ती आयकना थोडे फावटी इल्लेशे स्ट्रॉंग आसा जेणे डोज इल्लो स्ट्रॉंग दिजे ओके फावटी डोज स्ट्रॉंग जाता खंडीत जावन पूण मोवाळाय त्या मनशा थंय आसचे देखून आमी 10 पॉयंट आनी निमाणो पॉयंट आयचे ह्या टॉकाचो शिकवणेची जीब म्हणटा इजाया प्रवादी 50 अध्याय 4 वाक्य आयजाया चॅप्टर 50 वर्स 4 तकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतार सांगूंक तकलेल्यांक एक धैर्य दिवचे एक उतार सांगूंक हांवें जाणा हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्पर देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या शिसाची म्हळ्यार दम धुत आसले जेजूचे शिस जावन आसले ती जीब म्हाकाय दिल्या तुकाय दिल्या मगच्या भावा आनी भयणी ही जीब आमचे तावन आमच्या आवय बापायन आमकां दिल्ली न्हय देवान आमकां दिल्ली एक शिसाची जीब दिल्या तुमी पळयल्यार बौतिस्मा वेळार फस्ट आमचे दिक्षास्थान म्हळ्यार बौतिस्म जाता आसतना आमकां ते ह्या विशयी ती सांगता आमकां एक रायाळ वर्ग जावन मागता एक प्रवादी जावन मागता प्रवादी म्हणटाना ताची जीब मागता जीब देखून सांगता एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एक शिसाची जीब दिल्या आनी एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी हर एक दीस सकाळी तो काणी जागृत करता थोडे पडे कालें करता की आमी देवाचें उतर वाचचें मौनपणी कादंबरी वाचले बरी मौनपणी वाचल्यार तें तुज्या तुज्या कुडी भितर रेगना मगच्या भावान भयणी आमी कितलें उलोवंक जाता पळय इल्लेशें ते उतर वाचले तुज्या कानांत आयकचें आनी ताचे उपरांत भितर येचें तें कानाक आयकना जाल्यार तें भितर वचना देखून देवाचें उतर वाचता आसतना आमी जतन कान घेवचें आमी जागृत कान घेवचें इल्लेशें आमी व्हडल्यान वाचचें देवाचें उतर इल्लेशें तरी व्हडल्यान वाचचें म्हळ्यार तुवें वाचलें तुज्या कानाक आयकचें दुसऱ्यांक आयकचें म्हणना तुज्या कानाक आयकचें
थोड्यांनी वाचचें दुसऱ्यांक आयकोवच्याक मात्र कोणी जोर सासूमाय असल्यार तिच्या मुखार देवाचें उतर वाचचें तशें म्हणी ही परिवर्तन जायना तिका परिवर्तन करूंक पळयता थोडी आसात असली तुमचे भितर कोणी आसची ना पूण आसात पूण असले संगतीने देवाचें उतर आयकोवचें तुवें परगट करतना मात्र ह्या आमोरेच्या वेळार ह्या तेरसा वेळार वाचता जाल्यार मात्र ते व्हडल्यान सगळ्यांक आयकोवचें बरी वाचचें पूण वैयक्तीक तरान इंडिविज्युअल तूं देवाचें उतर आयकता जाल्यार वाचताय जाल्यार तें वाचलें तुज्या कानाक आयकल्यार बरो तुज्या कानाकी आयकना जाल्यार तुज्या भितर एकटी देवाचें उतर वचना मगाच्या भाव आनी भयणी ते तशें उरता देखून आज समजोया 10 पॉयंट्स हांवें तुमकां दिले जिबेतावन कितें बरेंपण जाता गी म्हणून जिबेतावन कितें बरेंपण जाता मस्त बरेंपण जाता पूण हे आमी 10 पॉयंट्स आमच्या जिबे दवरल्यार ती खंडीत जावन आमची जीब पवित्र जाता आमची जीब कुसना आमच्या जिबेक खंयचेच प्रॉब्लेम येनात देखून ही जीब सांबाळया आनी जायते हे 10 पॉयंट्स हांवें तुमकां दिल्ले ते आमच्या जिबेचेर दवरया आनी ती जीब ताचे खातीर उपयोग करया देखून अशें आमी देवाच्या आशिर्वादां जोन काण घेवंक आमची कुडी एमकोडाक वचनातले बरी आमचो आत्मय एमकोडाक वचनातले बरी ही जीब सांबाळून दी कित्याक ल्हानशी जीब कुडीच्या विश्वांतल्यान ल्हानशी जीब आनी सगळ्या उतावळीच्या वायट म्हूण सांगता देखून आज तावन मागीर आमी प्रत्येक जण आमची जीब देवान सांबाळच्या खातीर पवित्र आत्मा आमकां कंट्रोल करून दी कितें उलयचें कितें उलोवण जो तें पवित्र आत्मेची जाणवाय आमकां मेळोवन दी आनी अशें आमचें जिवीत फुडें सरोवन दी आनी हर एक आमची जीब आज तावन मागा तुमी 2 कोटेशनां तुमकां हांव दितां जिबे खातीर मागतना म्हजी जीब जेरमाया 5:14 बरी माग जेजू तुमी वाचून पळया जेरमाया 5:14 आनी म्हजें वोंट जेरमाया 1:9 बरी माग जेजू म्हजें वोंट जेरमाया 1:9 बरी माग म्हजी जीब जेरमाया 5:14 बरी माग जेजू इतले हर एक दीस सकाळी उठताना मागा तुमची जीब पवित्र जातली आनी खंडीत हे दाळे तुमचे जिबेत हांव एक वायट उतार कोणाक वेचना कित्याक ती जीब तुमची भांगाराची जीब तुमचें वोंट तें रुपयाचें वोंट रुपें जावन आसा आनी भांगार जावन आसा देखून आमी हें रुपें सांबाळया आनी आमचें भांगारी सांबाळया बायलान भांगार घालून कांय फायदो ना ताचे की आमची जीबत भांगार जावं दी म्हणून आज तावन आमी विशेश तरान मागया Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखून विशेषतावन ह्या वेळार आमी अभिषेका खातीर मागया एनॉयंटिंगा खातीर मागया जायते जण आमचे कडेन मागण्या विचारला तांची सगळी मागणी जें कितें तुमी इंटेन्शनान लायव्ह चॅटार भेटोवन दिल्यात ती सगळी इंटेन्शना खातीर आमी ह्या वेळार मागता तुमच्या इंटेन्शनान तुमच्या मतीन दवर आनी मागा आमी तुमचे खातीर मागते आसा देखून फादर स्टॅन खातीर मागया ताका जैलांतले सुटका मेळच्या खातीर मागया आमचो एकलो ब्रदर आसा थोनी आज कोविडान तो एडमीट जाला आस्पत्रेंत एडमीट जाला ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया आनी असले जायते कोविडान कस्तवच्या प्रत्येक जावन आनी एकल्याक ब्रदर अरुणाक पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आयला हे सगळे नेगेटिव्ह जावं दी आनी बेगीनच तांकां बरी भलायकी मेळोवन दी आनी सगळे कुटुंब आशिर्वादी जावं दी म्हणून मागया आनी तुमची सगळे इंटेन्शन ह्या वेळार समी मुखार दवर आमी सगळीं ह्या वेळार मागया हालेलुया 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 Anoint us with your fire, Lord Jesus. हर एक पिढ्या शिदा या वेळार भेट करता सुमेज तुझ्या पवित्र नावान हर एकल्याचे इंटेन्शन तुका भेटोवन दिता जेजू दैविक सत्यान तांकां आपड जेजू तांचे सगळे समस्या परिहार कर तांच्या कुटुंबाचे समस्या परिहार कर जेजू तांचे वैयक्तिक समस्या परिहार कर जेजू तांचे ते असले पिढ्या शिदा सगळे गुण कर जेजू हर एक निराशपण तांचे ताण पयस कर जेजू सलवणी तांचे ताण पयस कर सुमेज जेजू कुटुंबांत आशीर्वाद येवन दी जेजू भुरग्यांचे समस्या परिहार जावं दी जेजू गोबेलांचे समस्या परिहार जावं दी अशे दैविक सकत तांचे ते देवण येवन दी म्हणून मागता जेजू उरे रे करे करे जीजस दे थैंक लॉर्ड थैंक लॉर्ड थैंक लॉर्ड थैंक लॉर्ड थैंक लॉर्ड तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर दिन मेरी अरबां तेरी स्तुति करती रहे हर पल
गाती रहे यीशुआ 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 Let your fire flow, Lord Jesus. Pura pa 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 pa. Shandar par तेरे kharbal. पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाते रहे यीशुआ Let your fire flow, Lord Jesus. यीशुआ 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 काला बाबा रखोंडा लखंडा बाला कोतो बाबा 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 यीशुआ 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 अलगरिया कथला बरा 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 ओ यीशुआ 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 काला बारोका बाबा यीशुआ 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 Let your fire flow, Lord Jesus. यीशुआ 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 Every cancer patient will be healed right from the name of Jesus Christ. Every infection will be defeated and disconnected from them right now. Every COVID patient will be healed right from the name of Jesus. Hallelujah. Yeshua, 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 Yeshua. Let your fire flow, Lord Jesus. त्या फेल्सी खातीर मी मागता तिका संपूर्ण सुटका दी जेजू मागी बाय खातीर मागता जेजू तिका सर त्या पिडेत हांव कॅन्सर येता जेजू गूण कर जेजू आपड जेजू मागता जेजू जेजू हर एकल्यानी आज इंटरनॅशनल घाल्या जेजू त्यांच्या जीबेची राखण करच्या खातीर जेजू आज हर एकल्याची जीब जेरेमाया 5:40 मार्क्स जेजू जी कोण या मागण्यात अटेंड जाल्या हर एकल्याची जीब जेरेमाया 5:14 बरी मार्क्स जेजू जशा प्रवादाची जीब कशी मार्क्स जेजू त्या जिबेतान सगळे बरे येऊन दी एकपीक थरान बरेपण जाऊन दी समय जेजू त्यांच्या वोट मार्क्स जेजू जेरेमाया 1:9 बरी जेजू जेरेमायाच्या वोट तुवे त्या देवदूताक दान त्या इंगल्यानी त्याचे मकले त्या वोंट आणि पवित्र पुस्तक त्याच्या वोंटाचेर दवरले समय जेजू असे हर एकल्याक ही सकत दी जेजू या वेळार हर एकल्याक सकत दी जेजू त्यांचे वोंट माग जेजू त्यांची जीभ माग जेजू त्यांचो ताळो माग जेजू त्यांची मोथ माग जेजू त्यांचे काळीस माग जेजू त्यांचे कुडीचे हर एक विश्व माग जेजू या वेळार
ಹುರೆ ತಕ ತಕ ಸಂದರ್ಭ करबलो रकालवर संदर तक 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 माहिती नाही कापद सोम्या जेजू खंच्या रीतीचे धंपण पडलं झाल्यावर मोती जेजू तुझ्या नावानं मी भेट करतात त्यांच्या मोतीचे धंपण पैसोजन शुल्क मिळवली यावेळा देवसनची पदवी नास सावदी सोम्या जेजू यावेळा तुझ्या पवित्र भाग्यवंत नामान सोम्या जेजू हुरे रका रका जेजू थँक्यू लॉर्ड हर एकाची कुटुंब आशीर्वादी जाऊन दे जेजू तुझ्या पवित्र नावानं मी मागताना त्यांची दैविक शक्ती त्यांच्या कुटुंबाचे त्यांच्या घरांचे देवाने येऊन दे जेजू जेजू हर एकला छुटका मिळवून दे जेजू सगळे निराश पण त्यांचे ताण पैसे वसंदी त्यांचे ते असलेले सगळे सलवणी त्यांचे ताण पैसे वसंदी ऋणाच्या भारतांचे ताण पैसे वसंदी जेजू हर एक वाईटाचे सत्य माटमंत्रा प्रतिस्पना नाडीगाडी सकत खंचाई रीतीची तांका रेवड केले झाले जेजू तुझ्या नावानं मी ब्रेक करतात बाहेर वसंदी आता वेळा सुरका जाऊन आता वेळा हुरा राखता सुंदर बरं खडबलवर रोखडवर देखे त्याच्या The mighty hand of the Holy Spirit, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Touch each and every one, oh Lord Jesus. Lord Jesus, mold them, melt them, use them for you. Kingdom, Lord Jesus, hallelujah. The mighty hand of Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Let the fire upon us. God will come upon you right now in the name of Jesus. Fire on you right now in the name of Jesus Christ. Hallelujah. The mighty anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Fire. Jesus. Thank you, Lord. Praise you. Glory. Jesus, thank you, Lord, praise you, Lord, glorify, mighty God. Every sickness in the body will be defeated and disconnected right now in the name of Jesus. Every prosperity will come upon them right now in the name of Jesus. Every financially help will come upon them right now in the name of Jesus. Lord Jesus, bless them physically, mentally, spiritually, and financially. Bless them, Lord Jesus. Jesus, you are the healer. You are the Lord. You are the Most High, Jesus. We love you and praise you. We glorify your holy name, mighty God. Hallelujah. Jesus, anoint each and every one, Lord. Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's thank you. देवा करगा दिया स्तुती करा मौनपणे जे दोन्ही का तुमचे हात काळजाचे दोर आणि थँक करा जेजून तुमका आपडला जेजून तुका सुटका दिते असा यावेळा विशेष तऱ्हान देवाची देणी तुमचे ते देवण असतात विशेष तऱ्हान देवाची देणी तुमचे देवण असतात विशेष तऱ्हान देवाची कृपा तुमचे देवण असा विशेष तऱ्हान देवाच्या पवित्रात्मे सकत तुमचे ते देवण असा यावेळा रिसीव्ह करा पुरे नका संदर्भ खरबलो रखल वरदक संदर्भ दग चीज थँक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाय मायटी गॉड संदर्भ करबलो रखल वरदक संदर्भ जीसस थँक यू लॉर्ड heal them, Lord Jesus. Set them free, Lord Jesus. The mighty God, anoint them with your fire, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Jesus. सगळ्या युवजनांच्या विशेष तरण मागया जायते युवजन ड्रग्साक ओळख जाल्ले आसात वायटाक ओळख जाल्ले आसात आवय बापायक अविधेयपण जाल्यात आवय बापाय सो मोगत नियाळ करनासतना आपलेंच जीवित जिवचे जायती युवजन आसात त्या युवजनांक भेटोवन दिया मागया खंडीत एखाद्या आमच्या भुरग्यांक तसं जाल्यार आमी कितें करता देखून तो भार आमचेर घालया त्या भुरग्यांचो भार आमचेर घालला आमी मागया आनी आमचीच भुरगीं म्हणून त्या सगळ्या युवजनांक सुटका मेळच्या खातीर मागया हुरे रका शंदर बरे करबल रोखल बरडा रक्तचंद असल्या सगळ्या भुरग्यांक जेजू तुझ्या नावाना सुटका या वेळा दीच मे जेजू आपड जेजू तांकां सुटका दी जेजू सगळ्या त्या वाईट हातावन खोटेपणांतावन सुटका दी जेजू पियोन येतावन वाईट सवय येतावन सेक्शुअल डिझायर येतावन तांकां सुटका दी जेजू एडल्टरी स्पिरिट येतावन तांकां सुटका दी जेजू थँक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाय मायटी गॉड जीसस थँक यू फादर थँक यू जीसस टच देम हील देम एंड सेट देम फ्री लॉर्ड जीसस पूजा कर जीसस थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस मौन पडी जेजू अर्गंदिया Thank you, Jesus. तुम्ही रिसीव करा तुमकां जेजून आपडला रिसीव करा फाल्यां तावन आनी एक जिवीत नवेंच जेजू तुमकां दिता थोडो वेळ जेजू संगत करची सकाळी उठून 1 घंटा म्हणी सकाळी उठून पर्सनल मागणें करूंक बेसाडा मागणें जेजू थंय कितलो टायम दिताय तितली सकत तुका मेळटा जेजू मागया सगळ्या तुमच्या इंटेन्शन खातीर आमी मागला खंडीत देव तुमकां फावो करतलो म्हणून सांगून जेजून शिकयल्यार मागणी आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी जगात जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो आमचो दिसपट्टो दिसपट्टो रात रात जमकादी दी आनी आमी आमी आमची चुकलेल्या अपेक्षिता तशें आमची आमची पातकां पातकां मागोस मागोस आनी आमकां ताळी पडो दिव नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवारा आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता प्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव पावलचे विशेंजेचो भगिनी मरिये देवाचे माय अम्मा पापिया खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो तांचा दास रावता आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आमकां समेस्तांक देव राखून दी आनी सांबाळून दी मुखल्या दिसा आमी परत मेळटा म्हणसर जेजू आमकां सगळ्यांक सुरक्षीत राखून दी आमच्या कुटुंबाक राखून दी म्हणून आमी मागता सर्वांक आज जॉइन जाल्यार तुमकां समेस्तांचो हांव उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा कितेंय तुमकां दुखलां जाल्यार खंडीत ह्या विशयांत आमी बॉक्सांनी मागता खंडीत तुमकां दुखोवचो उद्देश न्ही वगार एकल्यानी बाचाव जावचो देवाचो उद्देश जावन आसा ते समेस्तांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमकां बरी रात मागता गुड नायट